नमस्कार. सडेतोड नाईक कार्यावळीत आम्ही वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा करतात, इंटरव्यू घेतात. सध्या विद्यमान राजकारणाचेर उलयतना भारतीय जनता पक्षाचें राजकारण खंय आसा, तांचे कॅन्डिडेट्स, तांचे लोकसभा इलेक्शनची तयारी, एकूण मेळून लोकसभा इलेक्शनच्या अनुशंगान ताच्या आदी 5 राज्यांच्यो वेंचणुको जावपाच्यो आसात. ताजो मंत्रिमंडळाचेर कितें परिणाम जावंक शकता? जरी गोंयांत विधानसभा इलेक्शन नासलें तरी 5 राज्यांच्या इलेक्शनाचो परिणाम गोंयचेर जाता अशे तरेचे बाकी राजकीय निरीक्षक व्यक्त करतात. आनी आमी ह्या संदर्भात वेगवेगळ्यो मुलाखती घेत आसात. भाजपाच्या आयच्या रचनेन गोंयच्या राजकारणाचेर कितें परिणाम जाता हाजेरय चर्चा आमी सतत करीत आसतात. आज एक एक्सक्लुझीव इंटरव्यू घेवन आमी तुमच्या मुखार आयल्यात. आमचे मदीं आसात भाजपाचे उपाध्यक्ष आनी आदले टुरिझम मंत्री दिलीप बाब परोळेकर. दिलीप बाब, आमच्या ह्या कार्यावळीत तुमकां हांव येवकार दिता. थँक्यू. दिलीप बाब, तुमी आतां एक्टीव राजकारणांतल्यान म्हणजे आमदार जावन जवळ जवळ 10 वर्सां जालीं. तुमी आतां एक्टीव राजकारणांत तशें नात, कारण तुमी आमदार नात. आमकां एक संवय जाली न्ही, आमदार आसा तो एक्टीव आसता. तो हे राजकारण फाटल्या 10 वर्सांत चड अति वेगवान जालां अशें तुमकां दिसता काय? तुमी कशें पळयतात हे सगळें बदलिल्ल्या राजकारणा खातीर? राजकारणानूच आसून राजकारण म्हणजे एक्टीव आसून किंवा एखादो आमदार आसून राजकारण करूंक नये अशें हेच्यातली पद्दत ना. बरोबर. राजकारण करतना पक्षान रावन राजकारण करूंक मेळटा. बरोबर. एखाद्या संस्थेन रावन करूंक मेळटा. अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसात. 2017च्या इलेक्शनाक हांव इलेक्शन हरलो. कित्याक लागून हरलो हें जाणा आख्खो गोंया, म्हजे मतदारसंघ साळगांव जाणा आनी आख्ख्या गोंयाभर जाणा. पूण तें जाल्या नंतर आयज पर्यंत जें राजकारण करपाक जाय, कोणाक मदत करपाक जाय, खंयचें कितें आनी पुलीस डिपार्टमेंट आसूं आनीक डिपार्टमेंट आसूं, तुमी राजकारण म्हणून तेतून सगळ्यात येयलें. हें सगळें कोणा पर्यंत कितें पावोवपाक जाय हें करपाचो आमी प्रयत्न करता. शेवटी कशें आहा, राजकारण करा, समाजकारण करा, जावं आनीक कितें करा, पूण लोकां पर्यंत पावपाची गरज आसा. हें तरी म्हाजें मत आसा. सो लोकां पर्यंत जर पावतलो जाल्यार तूं त्या मतदारसंघान एक्टीव आसपाक जावो. बरोबर. न्ही, हांवें तुमकां हो प्रश्न कित्याक केलो, कारण हांव जाणा तूं सामको सालिगांव रावता. सामको सालिगांव मेन एरियेन रावता. थंय जें कितें चल्लां ताजे कडेन तुजें सारकें बारीक लक्ष आसता. तुजी बायल एक्टिवली ह्या सगळ्या हातूंत भितर काम करता. म्हणजे तूं एट द हेल्म ऑफ द एफर्ट्स, म्हणजे सालिगांवच्या मतदारसंघाच्या सगळ्या राजकारणांत तूं आसा. पूण तरी आसतना तूं ह्या राजकारणा पासून पयस आसा काय विचारलें तो इतल्या खातीर, कारण आमी पळयलां पयलीं जयेश साळगांवार जिखून आयलो 2017, ताजे नंतर आतां केदार नायक जिखून आयला. सो राजकारण बदलता काय म्हणून तूं एक्टीव आसुनूय बी हे लोक जिखून कित्याक येतात? पार्टी तुका कित्याक कन्सिडर करना? पार्टी कन्सिडर करिना असो प्रश्न न्ही. पूण हांव 2017 गेल्या नंतर 2022 म्हाजो पुनरागमन जातलें हें सगळेच सांगताले. आमचे वरिश्ठ नेते सुद्दां म्हणटाले की तुका तिकेट दिली वयतली. पूण कांय कारणांक लागून आमच्या वरिश्ठांनी त्या वेळार नाकारले. आनी तें नाकारल्या नंतर कशें आहा, पक्षाचो आदेश हो शिरसावद्द घेवन हांव ओगी रावलो. आनी पक्षान केन्ना आयज पर्यंत सांगलां. आतां ते आतां आमच्या पक्षाची कामां ही चालूच आसता. हें ना तें ती ना ते खंयच्यो एक्टिविटी करीत आसता. तसो म्हाका आल्दोना मतदारसंघ, थिवी मतदारसंघ, मांद्रे मतदारसंघ, त्या बुथाचेर वचपाचें काम आसा पळय, थंय धाडलो. हांवें केलें. आनीक बाकीचें आनीक हेज्या फुडें कितें सांगलें जाल्यार करतलो. हेज्या पयलीं आनीक कितें कितें सांगलां पळय मिटिंगे आसूं तें हांव करपाचो प्रयत्न करतां. पूण ज्या पद्दतीन आमदार म्हणून तें एक लेबल मेळटा आनी तें टॅग मेळ्ळ्या नंतर तुका जें पळय सरकारी दरबारांतल्यान कामां जाता ती कामां मातशी कमी जाता. दॅट्स ऑल. बरोबर. दिलीप बाब, एक गजाल तुमच्या पार्टीन हाडली, एक 10 वर्सां केल्या, ती तुमच्या लक्षांत आयली आसतली. सगळें राजकारण बदलता दिल्ली सावन गोंय मेरेन. आनी ह्या बदललेल्या राजकारणान तुमचो पार्टी आतां जिखून येता ताका तिकेट दिवप हें एक नवें आतां तंत्र पार्टीन सुरू केलां. पयलीं कितें करताले? आतां दिलीप परोळेकर अरे सालिगांव मतदारसंघान आसा, तो एक्टीव, ताचो लोकसंपर्क आसा, भंडारी समाजाचो थंय एक बोलबाला आसा. दिलीप परोळेकरा मुखार हाडप, ताका तिकेट दिवप, ताका नेतो करप, ताका आमदार करप, अशें पार्टीन तुमचें चलतालें. आज तशें म्हणून आज कोण आहात, कोण जिखून येवंक शकता ताका दी तिकेट. तातूंतल्यान जयेश साळगांवार पार्टी आयलो, ताका तिकेट दिली. आतां केदार नायक जिखून आयलो, केदारा भितर घेतलो, ताका तिकेट दिली. हेंशें पळय कितें पॉलिटिक्स आहा तातूंत तुजे सारको निश्ठावान आमदार, निश्ठावान नेतो
फक्त एक पार्टीन भितर आसा आनी ताका यूज करून घेतात पार्टी. आमी पक्षा बरोबर प्रामाणीकपणान आहा हें समाधान आसा. कोण तरी निवडून येणाऱ्या एका व्यक्तीक तिकेट दिवप हें केन्ना तरी पयलीं आसलें हें तुमचें मानता. पूण गेल्या वेळार हें जर अशें आसलें जाल्यार 2022 सगळो फोर्स लावन सुद्दां सगळे नेते आमच्या साळगांव मतदार संघान भाजपाक सगळ्या नेत्यांनी काम केलें आनी ताका निवडून वेंचून हाडपाचे प्रयत्न केलो. पूण वेंचून केन्ना येयलो ना. आनी हें हांवें 2 म्हयन्या पयलीं सांगलेलें आमच्या वरिश्ठांक. साळगांवकरा बद्दल उलयता न्ही. हय 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 म्हणजे 2022 जेन्ना ताका तिकेट BJPची दिली आनी पक्षान हाडलो आनी ताका काम हें करूंक लायलें. तेजो स्वताचो प्रचार करपाक लागलो आनी त्या वेळार म्हाका सांगलें की तुका तिकेट दिवचें ना. हांव सायडीक रावलो. पूण हांवें सांगलेलें येवंक शकना. गेल्या वेळा बाय फ्लूक जालां पूण ह्या वेळा जावचें ना सांगलें. तरी सुद्दां कितें आसा की तुमी म्हणटा पळय तशें की निवडून येण्याची शक्यता आहा हेका तिकेट दिल्यो वयता जाल्यार हें अशें आसा जाल्यार गेल्या वेळा कित्याक निवडून येवलो ना सारकें हो म्हाजो प्रश्न आसा. बरोबर. म्हाजें कितें हांव काय पक्षाक काय सगळ्यो गोश्टी वरिश्ठांक सगळ्यो सांगूंक शकना. पूण इतकेंच म्हणणें पक्षा बरोबर जे प्रामाणीक आहा आनी सर्वे जाल्यात सर्वे करून तांकां तिकेट दिवची तांकां निवडून हाडचें. जे प्रामाणीक आहा तांकां फुडें धरचें आनी ते सरकारूय तशें प्रामाणीक घेतलें. मागीर पळय आतां करनाय जाता तशें करनाय कांयच जावचें ना. आतां ह्याय वेळार परत तशेंच जावचें ना कित्या वयल्यान आतां केदार नायका घेतला. आतां फुडल्या इलेक्शनाक परत ते म्हणटले की चल जिखून येवपाचें. कारण कितें आमदार म्हणटकीर ताजे वयलो वावर चड आसता. हय. ताजे वयलो वावर चड आसता आनी ऑटोमॅटीक एक प्रकाश तयार पडटा न्ही वेगळ्या वेगळ्या माध्यमांतल्यान. सो परत जर तांणी ताका मुखार काडलो सो परत निश्ठावानाक धांवडिल्ल्या भशेन जातलो न्ही. पक्ष गेल्या वेळा आतां की तुमी केदारनाथाचें नांव घेतलें तो हें जाल्या नंतर काँग्रेसीन वचोन जिखून आयल्या नंतर मागीर जे 8 जाण कितें तरी आयले तेज्या बरोबर येयल्लो आसा. बरोबर. साळगांव मतदारसंघ जें आमी सादारणपणे 1999 पासून काम जें केलां हें भारतीय जनता पक्षाक फुडें हाडपाक केलां. 2019 गोरख नायक नांवाचें तुमी नांव जाणा वळखतात ताका तो इलेक्शन लडलो. 2002 सालान सद्गुरू हरमलकर रावलो आनी मागीर 2007 सालान हांव रावलो. आय वॉज अ जायंट किलर डॉक्टर विली कुडोन हें जावन येयलो. 2017 येयलो 2022 येतलो आहलो पूण सोडून जा. पूण साळगांव मतदारसंघ जो आसा हो साळगांव मतदारसंघ जो पॉझिटिव्हली घेवन बरोबर पक्षा खातीर काम करणारो आनी लोकां बरोबर उबो रावणारो जो नेतो आसा त्या नेत्याकूच आज पर्यंत BJPन अदरवायज काँग्रेसीक आसतालो दोतोर विली बरोबर आसतालो बरोबर तांकां निवडून दिला. आनी हेज्या फुडें जो पक्षा बरोबर प्रामाणीक रावतलो साळगांव मतदारसंघातले जे कामां आसा जी लोकांची अडी अडचणी आहात हें करतलो सोडयतलो तेज्या बरोबर रावतलो हें म्हाका तरी अशें साळगांव मतदारसंघाचें दिसता. पूर्ण हांव गोंयचें तुमकां राजकारण काय हांव नकळो पूण हें अशें आसा. दिलीप बाब म्हाका एक सांगात पार्टी जेन्ना संघटनात्मक काम करता सालिगांव मतदारसंघात ते अजूनय तुमकां कन्सल्ट करतात काय केदार आतां आयले न्ही केदाराकच उलोवया. ना बेजिकली कशें आसा की इतके वर्सां हांव पक्षान आसा म्हणटकूच पक्षाचे अध्यक्ष कोण आसा साळगांव मतदार संघा पुरतो महिला मोर्चाचो कोण आसा युवा मोर्चाचो कोण आसा हे सादारणपणे हांव थारायतालो. म्हणटकूच आतां नवो आमदार येयल्या नंतर प्रत्येक जण ताका दिसता की आपलें फुडलें भवितव्य जर आपूण घट करतलो जाल्यार आपल्या मर्जींतलो आपणेन थंय घालप आनी तेज्या मर्जींतलो तो घालता आनी त्यो मिटिंग्यो त्यो हे करता. पूण हांव एज अ उपाध्यक्ष म्हणून एखाद्या साळगांव मतदारसंघाचें कितें डिस्कशन करपाक जाय तुमच्या मतदारसंघात त्यो मिटिंग्यो लावपाक जायो ते बुथाचो वचपाचो कार्यक्रम कितें म्हणटा तो जावपाक जायो जाल्यार हांगा प्रदेशाचें हें आहा ऑफिस आहा त्या ऑफिसान म्हाका फोनवर विचारलें. बरें जाता. आनी थंयच्या पंचायत लेवल पॉलिटिक्स कितें चल्लां अजूनय तुमी कंट्रोल करतात? ना
हांव आसतना सुद्दां पंचायत लेवल केन्नाच करूंक ना. कोणीय सांगचें हांव ह्या राजकारण्यांतल्यान आत्तां ह्या वेळार हांव सांगता की एखादो एक्स सरपंच किंवा सरपंच तेणें सांगचें की बाबा दिलीप परुळेकरान आमदार आसतना मंत्री आसतना एखादें राजकारण केलां, बाबा ताका फायल दिवं, ताका मरे तें लायसन दिवं नाका, हेका लायसन दी, वो तेज्या कडल्यान अमकें कितें तरी घे, अंडर द टेबल एबाव द टेबल वॉट एवर इट इज. एकटे कडेन करूंक ना, आतांय करूंक ना, हेज्या फुडें जावचें ना. आनी एक गजाल सदांच त्यावेळी चर्चेक आयली ती अशी की तुमी बंडखोरी करची न्हय, पूण देवेंद्र फडणवीस जे तेन्ना गोंयचे एक निरीक्षक आशिल्ले ताणें तुमकां उतर दिलें तुमकां आपूण पार्टीचो प्रेजिडेंटूय करता म्हणून. हातून खरेंपण आसा? सी, म्हाका ज्या वेळार तिकेट नाकारली आनी ते जेन्ना गोंयांत येयले आनी प्रत्येक मतदारसंघ घेवन बसले आनी देवेंद्र फडणवीस ही व्यक्ती अशी आसा की 2002 पर्यंत साळगांव मतदारसंघ तेणी पिजून काडला. हय. आनी तेन्नाच्यान आनी मागीर 2000 सांगला तुमकां हांवें 2002 सद्गुरू रावले तेन्ना ताका खबर आसलें कांय ना हांगा म्हणपाक लागलो. 2007 जेन्ना आयलो तेन्ना म्हाका म्हणपाक लागलो बरो म्हणजे बऱ्यापैकी हें आसा तुका 7च्यान तुका वळखता? ना 2002 पर्यंत. हय, पूण तेन्ना महाराष्ट्रान तो तसो कोण ना पोझिशन तेन्ना आमदार हय आमदार गोंयचे सालिगांव मतदारसंघ जावं आणि ताका सालिगांव मतदारसंघ तुमची म्हणलो स्थिती चांगली आहे, बरी आसा, तूं म्हणपाक लागलो बाकीचें उरलेलें काम कर आनी ताका दिल्लो दुसरो पर्वरी. आपूण मला पर्वरी मातशें जाग्यार घालता, बरें आसा. आनी हांव थंयसर काम केल्या नंतर इतकी वळख म्हणजे पार्टी म्हणून नॉट अदर दॅन दॅट बरी वळख जाल्या नंतर तेणी म्हाका सांगलें की जेन्ना तुका तेंच्यांनी तेका घेतला जे साळगांवकाराक पार्टीन घेतला म्हणून तिकेट चड करून तेका दितले. हांवें म्हणलें तेका चड करून म्हणून नाका, तेकाच दितलें अशें आहा. पूण हांव एक प्रामाणीक ह्या पक्षान काम करणारो आसा म्हणून तुमचें कितें म्हणणें हेजेर आपणाक खबर आहा म्हणपाक लागलो. आपूण तुका इतके वर्सां वळखता आनी 15 दीस येवन ह्या मतदारसंघान काम केलां, त्या खातीर आपणाक म्हणलां आनी ओवरऑल तूं मंत्री आसलो आमदार आसलो त्या खातीर तुका आपूण इतकेंच सांगूंक शकता की तूं बहुजन समाजांतलो आसा तेन्ना भंडारी समाजांतलो आसा. ह्या आमच्या हितूर मतदारसंघानूय सुबेज लोक आसा, उत्तर गोंयानूय सुबेज आसा. भंडारी समाज खूब प्रबळ सालिगांव आनी उत्तर गोंयान खरें. त्या खातीर म्हणपाक लागलो तूं एक काम कर की बंडखोरी इतकी करूं नाका. आनी त्या वेळार तांकांय खबर आसलें की म्हाका सोदीत आपवाले आमचे ते तृणमूलवाले येत असले. बरें तेंच्यांनी म्हाका तृणमूलवाले आपवाल्यांनी सांगलें आरे दिलीप परुळेकर बाब तूं रावना, तुजे घरकान्नीक तूं दवर, घरकान्नीक दवर, घरकान्नीक म्हाका खबर आहा तूं रावत जाल्यार इंडिपेंडंट रावलो येतलोच, पूण तूं तुज्या घरकान्नीक सुद्दां दवरली जाल्यार तूं निवडून हाडटलो. आनी म्हणलें ना तें राजकारण करचो ना, हांव सोडटलो आनी घरा कडेन बसतलो, पूण तें राजकारण तेकाय सांगलें. देवेंद्र फडणवीसाक खबर आशिल्लें? हय खबर आसलें, पूण त्या खातीर तो म्हाज्या घरा कडेन पावलो न्ही, दोनदा म्हाज्या घरा कडेन पावलो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो तुका बरें भवितव्य आसा, फुडले चान्सीस म्हणून म्हणपाक लागलो राज्यसभा खासदार आसा, लोकसभा इलेक्शन आसा, परत म्हाका म्हणपाक लागलो आपलें हें आमचें आसा पळय पार्टी प्रेजिडंट हें आसा. हांवें ताका सांगलें पार्टी प्रेजिडंट म्हणून म्हाका हेज्या पयलीं दोनदा सांगलें, म्हणलें दोनूय फावटी म्हणलें कॅट केलां. आतां हांव नाका तूं सांगताय जाल्यार ना तूं मालो कांय भिवो नाका, तूं मालो फक्त प्रामाणीकपणान सांगलें. हांव म्हणलें एकूच म्हाका जर उपकार करा तुमी जर करीत जाल्यार हांव म्हणलें चड आनी चड उपकारी तुमचो इतक्याकूच लागून म्हाका ह्या मतदारसंघान काम कित्याक दिनासतना दुसऱ्या खंयच्या मतदारसंघान काम दिया. आनी त्या प्रमाणे हांवें मागीर कोळंगुटी अशें थोडें काम केलें. पूण म्हाका आनी घरकान्नीक परत हाडून तेणी साळगांव काम करूंकूच लायलें. पूण हांवें तेज्या पयलीं सांगलेलें आनी त्या वेळार सांगलें साळगांव मतदारसंघ दिलीप परुळेकारा शिवाय दुसरो BJP कॅन्डिडेट येवंक शकना, कित्याक दिलीप परुळेकार त्या मतदारसंघान रुजला, पाळां मुळां घट केल्या. हांवें फाल्यां सकाळ म्हाज्या खोशयेन सांगलें बाबा ना की हांव म्हाज्या कांय कारणांक वैयक्तीक कारणांक लागून रावूंक शकना, पूण हांव एक्स मनीस हो म्हाजो आमचोच मनीस आसतलो, पार्टीचो मनीस, हेका मदत करा जाल्यार करतले. सो तुका सामकी पूर्ण खात्री आसा सालिगांव मतदारसंघान तुवें अजुनूय जो पळय कितें तुजी पकड आशिल्ली 10 वर्सां पयलीं ती अजुनूय आसा आनी ती पकड कायम तुवें दवरल्या. सो ते देवेंद्र फडणवीस तुका हेंय उतर दितालो की पार्टी प्रेजिडेंटूय तुका मेळटलें.
हय. पूण जालें अशें की आमी पळयलां विनय तेंडुलकर पयलीं जालो तेन्ना तो सदानंद शेट तानवडे जालो आज सदानंद शेट तानवडेक ताची बक्षिसी म्हणून राज्यसभा खासदार राज्यसभा. मेळ्ळ्या सो ह्या हातून भितर तूं फाटल्यान उरलो सो दिसना कशें आसा कारण पार्टी हांवें म्हणलें तशें पार्टी विनेबल कॅन्डिडेटच पळयता आनी पार्टी फक्त लॉबींग जाचे पळय चड जाता ताकाच तेका नेता दॅट इज 100% ट्रू 100% ट्रू पूण हांवें ह्या पार्टीन रावन आमदार मंत्री उपाध्यक्ष ही पदां भोगलीं आनी म्हाका म्हाज्या पक्षाचेर एक विश्वास आसा की म्हाजो पक्ष हांवें पक्षाक सोडूंक ना हांवें पक्षा वांगडा गद्दारी करूंक ना हांव पक्षा बरोबर आसा आनी पक्ष म्हाका कितें तरी तेजें हें आमचें कितें तरी बक्षिसी दितलें. हय दिलीप बाब आतां दोन म्हत्वाचीं पदां फुडल्या वेळार आतां चर्चा घेतली एक म्हळ्यार आतां सदानंद तान्नावडे खासदार जाला सो एक अध्यक्षपद भाजप प्रदेश अध्यक्षपद एक रिकामें आसा प्लस आतां लोकसभा इलेक्शन जाता आनी तुवें सामकें क्लेम केला की लोकसभा इलेक्शन तुका मेळटलें कारण लोकसभा म्हत्वाचो निकश म्हळ्यार कितें भंडारी समाजाकूच दितले हें पूर्ण ठरयलां. हय श्रीपाद नायक इतलीं वर्सां आसा मंत्री आसा ताचे बद्दलची एक बरी भावनाय आसा पूण नवो मनीस थंय येवपा जाय अशे तरेची चर्चा सतत जायत आसा बीजेपीच्या कोर समितीनय त्या संदर्भात चर्चा जाला सो लोकसभा इलेक्शना संदर्भात तुजो पळय जो कितें दावो आशिल्लो तो अजुनूय कायम आसा. 101% हांवें त्या वेळार म्हटलां आतां तुमच्या माध्यमांतून सांगता भाऊ हो आमचो नेतो पुज्यनी हय त्या खातीर जर भाऊ परत कांय कारणाक लागून तिकेट दिता आमी भाऊ बरोबर आसतले पूण भाऊक दिना आनी कोणाक तरी आनीक कोणाचो जरी विचार करता जाल्यार ना दिलीप परुळेकाराचो दावो आसा हें आयजूय परत तुमकां सांगता. आनी हेज्या पयलीं म्हाजो लिडर आमचो लिडर मनोहरभाई पर्रीकर हेणें म्हाका फोन व्हरून सांगलेलें की दिलीप तूं आमकां दिसता की आरे तूं हो आमचो मंत्री जावं नाका तूं आमचो पक्षाचो अध्यक्ष जा पूण त्या वेळार मागीर कांय उलोवन कितें करून म्हाका मंत्री केलो पक्षाचो अध्यक्ष बाबा विनय तेंडुलकराक केलो परत हालींचो आमचो पयलो तानावडे साहेब हो जालो आमचो पक्षाचो अध्यक्ष जालो त्या वेळार म्हाका फोन व्हरून सांगलेलें 1 2 3 लिडर आमचे टॉपमोस्ट जे लिडर आहा पळय तेंच्यांनी इनफॅक्ट म्हाजें परवरी पळय दुकान वजा ऑफीस आसा थंय येवन सांगलें आरे बाबा मातसो कितें कर की तुजी मातशी स्टायल बदल म्हणजे स्टायल म्हणल्यार ही म्हणजे ती लिडराची खंय दिसता न्हू ही आमी मातशें आनी मातशें गांवठी खंय दिसता न्ही म्हणून तुजी स्टायल मातशी बदल म्हणजे कशें आसा पूर्ण प्रॉप अप करपाचो नजरेन पार्टी विचार करता केल्लें सगळें जालें पूण निमाण्या 10 दिसांक कितें जालें पळय तें आय डोंट नो आनी हांव उरलो मागीर पूण कांय नजो म्हाजें कांय म्हणणें ना म्हाजें मागीर म्हाका तिकेट दिली ना म्हाजेंय कांय म्हणणें ना पूण हांवें आतां स्ट्रॉंगली केलें आहा सगळ्या पर्यंत मॅसेज पावयल्लो आहा तुमच्या माध्यमांतल्यान पावयल्लो आहा आतांय परत पावयता की लोकसभे खातीर श्रीपाद भाऊ ना जाल्यार म्हाजो ठाम मत आहा की म्हाका तिकेट दिवपाक जाय तें ना देन दिलीप ऑफकोर्स आनी हेज्या फुडें वचोन जर हें केलो जाल्यार म्हाका आपले हेजें आमचें पक्षाचो अध्यक्ष आहा पळय तेजो विचार करचो. म्हाका एक सांग आतां लोकसभा इलेक्शन सामकें तेंकल्या अशे वेळार पार्टीनी एक चर्चा श्रीपाद भाऊ बद्दल चलता आमी वाचतात इतल्यो बातमी येतात एका परसे की बाबा श्रीपाद नायक खूब वर्सां खासदार आसा श्रीपाद नायक खूब वर्सां मंत्री आसा अशे वेळार आनी एक फेस येवपाक जाय आनी त्या नदरेन एक भंडारी समाजच आसतलो फुडलो कॅन्डिडेट अशे तरेची पार्टी चिंतता. सो श्रीपाद भाऊचे परफॉर्मन्स एज ए खासदार एज ए मंत्री तुमकां कशें दिसता. पळयात की तुमी म्हटलें भाऊ खूब वर्सां भाऊ खरें म्हणल्यार 5 फारां हें आमचो खासदार एक वेळा आमदार एक वेळा सरपंच म्हणून 25 30 35 वर्सां जालीं बरोबर. तेणी पयल्या वेळार कितें आसा ते 3-4 वेळा पयलीं जे निवडून येतात पळय तांकां उमेद आसता हें आसता ते काम बरोबर करता पूण हांव एक सांगूं शकता की भाऊन काम खूब केलां उत्तर गोंयांत आतां मातसो तो पयलीं काम करतालो पळय तेज्याकून मातशें कितें कमी जास्त जालां आसतलें म्हणून मागीर प्रत्येक जाणाचो चिंतपाचो दृश्टिकोन आपल्या प्रमाणे चिंततात आनी त्या खातीर मे बी की चिंतता की ना आतां भाऊचो परफॉर्मन्स ना हें ना तें ना पूण आसूंक शकता पूण
पक्ष जर म्हटले जाल्यार कांय गोश्टी सारक्यो जावंक शकता. ना पूण एक गजाल तुमकां आनी इल्लो डायनामीक मनीस लोकसभा खासदार जाय अशें दिसना. कारण एक आत्मपरीक्षण आमी सगळेच करया. हय. श्रीपाद भाऊ आतां तुमी म्हणलें 35-40 वर्सां राजकारणांत आसा. हय. एक नव्या पक्षाक एक स्थान दिवपाक जाय. भंडारी समाजातल्या लोकांक जाय चल भंडारी समाजात दिवया, पूण थंय एक नवो मनीस येवचो आनी इल्लो पार्टीन डायनामिझम आसचें. कारण कशें आहा की पार्टीनी भितर एक बॅलन्स जावपाक जाय न्ही. भंडारी समाज जर येदो व्हडलो प्रबळ समाज ताजें फुडारपण आनी इल्ल्या डायनामीक मनशाच्या हातान आसपाना. हय, हय. आनी ते पार्टीन बीजेपीन तर आज दिसती पडना न्ही. ना. सो श्रीपाद भाऊच्या जाग्यार लोकसभा कॅन्डिडेट म्हणून दुसरो विचार जावचो काय ना. आतां तुमी म्हणलें श्रीपाद भाऊ बरो, तो पूजनीय, हय, हय. हें सगळें खरें, पूण ताका एक स्थान आनी एक स्थान मेळूंक शकता. पूण खासदार म्हणून एक नव्या दमाचो एक डायनामीक लिडर थंय आसचो काय ना. देर शूड बी आउटपूट. करेक्ट. आमी पळयता हे मुख्यमंत्री ते मुख्यमंत्री हे खासदार ते केंद्रीय मंत्री हेंच्यांनी हे केले ते केले ते केले ते केले करता, पूण तसोच आमचो जावचो आनी तेणी गोंया बरोबर ह्या देशाची उदरगत करपा खातीर आपलें योगदान दिवचें असो लिडर आमकां जाय. बरोबर. आनी तो जर आमच्या उत्तर गोंयांत तिकेट दिली, बरोबर. म्हाका दिली, बरोबर. म्हाका करून दाखोवपाची ताकद आहा. बरोबर. आमी आमदार म्हणून आसतना, बरोबर. मंत्री म्हणून आसतना आमी करून दाखयल्या. आमी कशे प्रश्न विचारून कशे विचारताले आनी कामां करून घेताले हे तुमचे कडेन रिकॉर्ड आसा. हय. ती ताकद आनी ती धमक आसा. त्या खातीर साळगांव मतदारसंघान 2012 ते 2017 पर्यंत साळगांव मतदारसंघान आमच्या सरकारान 600 लोकांक नोकऱ्यो दिल्यो. त्या मनोहर पर्रीकराच्या सरकारान आनी लक्ष्मीकांत पार्सेकर सराच्या सरकारान 600 नोकऱ्यो दिल्यो. आनी कितें म्हणटा ते थंयसरली एक पकड आहा पळय ती घट केली. तशी आमची गोंयची पकड जर घट करतलो 2027 जें सरकार येणारें आहा पळय तें जर घट करतलो जाल्यार म्हाका दिसता तुमी म्हटल्या त्या प्रमाणे एक बरो डायनॅमीक बहुजन समाजाचो किंवा भंडारी समाज म्हणा तेजो एक खडेगांठ आमचो कार्यकर्तो निवडून येवपाक जावो आनी तेणी कामां करून दाखोवंक जाय आनी तेंच्या कुस्तारूय आमदार 4 निवडून येवपाक जाय. तेणी निवडून हाडपाक जाय की त्या खासदारान हाडपाक जाय. अशी श्रीपाद भाऊची हाची भुमिका आसा. श्रीपाद भाऊ खरें फ्रँकली उलोवया, कारण राजकारणाचेर आमी उलयतात. श्रीपाद भाऊ 4 आमदार जिखून हाडूंक शकता उत्तर गोंयांत? म्हाका दिसना. हय. बरोबर. म्हाका दिसना. कित्याक म्हाका याद आसा, इफ यू डोंट मायंड, हय. 2012 सालान ते कुंदा चोडणकाराक तिकेट दिनासतना आमचो गोविंद पर्वतकाराक तिकेट दिली आनी ह्या तिकेटी खातीर दिल्ली व्हडली चडावड जाली. हय. आनी सांगला त्या प्रमाणे श्रीपाद भाऊन गोविंद पर्वतकाराची बाजू घेवन ती तिकेट घेवन दिली. पूण ताका निमाणो निवडून हाडपाची हें जाय आसलें, दाखोवंक जाय आसलें. कितें निवडून हाडलो ना, फाल्यां आमचो श्रीपाद भाऊ जर मुख्यमंत्री ह्या स्टेटीचो केलो जाल्यार तेणी परत सरकार हाडपाची ताकद आनी धमक आसपाक जाय. अशें नेतृत्व आमकां नॉर्थ गोंयांत जाय. आतां आमी खूब राजकारण केलें, 25 वर्सां केलें म्हणजे खूब केलें अशें म्हाका तरी दिसता. सो आतां हो भारतीय जनता पक्ष जर फुडें व्हरतलो जाल्यार बरें नेतृत्व, कडक नेतृत्व आमच्या नॉर्थ गोंयांत जाय. नॉर्थ गोंयांतल्यान तेजो वारो सावथ गोंयानूय वयतलो आनी आमचे कुवेतीर आमी येणारे 27 सालांतलें जें हें आसा नेतृत्व आहा तें उबें करूंक शकतले अशें म्हाका दिसता. बरोबर. न्ही दिलीप बाब, तूं खरेंच खडेगांठ उलयलो. म्हाका जाय हे तुजी भुमिका तुवें देवेंद्र फडणवीसा कडेन मांडल्या. तांणी तुमकां 2 उतरां दिल्लीं. एक तर पार्टी प्रेसिडेंट किंवा लोकसभा इलेक्शन आसा, कारण निमाणे तो येदो व्हडलो केंद्रीय नेतो, ताच्या उतराक आज केंद्रान मान आसा. सो अशे परिस्थितीन ताणें दिल्लें उतर पाळपाक जाय न्ही. हय. नो, हांवें तांकां सांगूंक जाय इतकें सांगलें, साहेब तुमकां ताका सांगलें की त्या वेळार तुमकां सांगता हांव की म्हाका सोडून तिकेट दिवं नाका आनी येवचें ना. हें सगळें आसतना तुमी तिकेट दिलें आनी तुमी येदे व्हडले नेते स्वता तुमी भोंवन आनी स्वता तुमी सगळी फिल्डिंगान हें केलें, पूण तरी सुद्दां पडलो. गोंया हें आमचो सालिगांव मतदारसंघ
तुमचो म्हटलें एक हेजो आमच्या कडून म्युन्सिपालिटीचो हो आसता पळय बरोबर तेजो पूण तरी सुद्दां आमी प्रतिश्ठा हें आसली एक जिखतलो ते स्वता हें करता पूण हाडले त्या खातीर तांकां विचारलेलें सांगलेलें हांवें तेज्या नंतर म्हाका परत ते 2 फावटी मेळ्ळे आनी 2 फावटी मेळोन हांवें ताका सांगलें तुमी म्हटलें कितें म्हाका सांगलेलें तेजी तुमकां याद आसा काय ना गुड डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन केलो स्ट्रेट फॉरवर्ड करपाक कितें जाला तुमी म्हाका जर एखाद्या वेळार सांगलें तूं गोमंतक केन्ना यो रे तुका 500 रुपया जाय जाल्यार गरजेक व्हर म्हटलें म्हण हांव डायरेक्ट दितलो 500 ना म्हाका जाल्यार 300 दी गुड बरोबर हांवें सांगलें तुमी म्हाका एक 2-3 पदां तुमी सांगलेल्यात पूण फॉरगेट इट आतां तुमी राज्यसभेचो खासदार म्हटलें आमच्या सदानंद बाबाक केल्यात प्रमोशन केल्यात ताका इट वॉज व्हेरी गूड पूण म्हाका तुमी हांवें सॅक्रिफायस केला म्हणून म्हाका तुमी कितें तरी दिता म्हटलेल्यात तेजें कितें जालां तें हांव नकळो तो तुमी तेजो योग्य निर्णय घ्या म्हाका तेजेर म्हाका ताणें इतकेंच सांगलें म्हाका खबर आसा आनी योग्य वेळी योग्य पावल उचललें जाता एक म्हत्वाचो प्रश्न म्हाका तुमकां विचारून दिसता भंडारी समाजाचें गोंयचें अस्तित्व आनी गोंयचो प्रभाव हाजेर आतां OBCन भितर भंडारी समाजाचें पर्संटेज आसा 67%. आनीक गोंयचो एकूण लोकसंख्या जर काडली तातूंत भितर कॅथलीक पर्सेंट जवळ 20 ते 22% आसा आनी भंडारी समाज आज जवळ जवळ 18 ते 20% गोंयांत आसा अशे तरेचें एक 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 समीकरण मांडटात 20% गोंयच्या लोकसंख्या आशिल्ल्या गोंयांत 7 आमदार सुद्दां भंडारी समाजाचे जिखून येनात भंडारी समाजाच्या फुडाऱ्यांची कदर करनात हाजें कितें राजकारण बेजिकली आमचे जे लिडर आहा पळय आयज पर्यंत कोणूच लिडर ना एक ज्या वेळार तो रवी नायक आमचो आसले पळय त्या वेळार ते कोणाक तरी मुख्यमंत्री जालो जावं आपूण भंडारी समाजाचें आपूण नेतृत्व करता केंद्राक वचून सांगतालो आनी ताका मुख्यमंत्री केलो आनी थोडे भाव करपाचो दिसता पूण आमचो असो एकूय लिडर असो ना की येणारें इलेक्शन आसा पळय थंयसर जर आमकां तिकेट दिना किंवा 40 तिकेटी पैकी आमकां 20 तिकेटी दिना जाल्यार पूर्ण हो आमचो भंडारी समाज आहा पळय हो तेजेर बहिष्कार घालतलो कोणूच म्हणूंक अशी तरी धमक कित्याक ना त्या खातीर योग्य व्यक्ती थंय वचपाक जाय आतां आमच्या सारको गेलो जाल्यार हांवें पयलींच तरी डिक्लेअर केलां की भंडारी समाजाचें अध्यक्षपद आहा पळय हें अध्यक्षपद नॉन पॉलिटिकल जो मनीस आसा बरोबर त्या मनशा कडेन आसचें आनी तोच मनीस धमक आसलेलो मनीस ताका योग्य न्याय दिवंक शकता हें हांवें त्या वेळार डिक्लेअर सद्याच्या भाजपा सरकारान भंडारी समाजाचें अस्तित्व नगण्य जालां हें तूं मान्य करता डेफिनेटली 100%. कारण तुमचो चीफ मिनिस्टरूय ना तुमचो पार्टी प्रेसिडेंटूय ना आनीक भंडारी समाज भाजपा बरोबर आसा अशे तरेचें वातावरण करपाचो प्रयत्न जाता भंडारी समाज आतां तुमकां सांगलें हांवें पयर हांव आल्दोना गेल्लो पयर हांव आपल्या थिवी गेल्लो मांद्रे गेल्लो थंयसरूय भंडारी समाज आसले ते म्हणटा आमी पक्षा बरोबर आसा आमी पक्षा बरोबर सदीत आसा आतां थंय आसले मराठा समाजूय आसलो भंडारी समाज आसलो आनी अन्य समाज आसले पूण भंडारी समाजाचे जे वळखता पळय तितके सांगताले आमी आयज पर्यंत ह्या पक्षा बरोबर आहा तुमी आमकां कितें दिल्यात आनी हेज्या फुडें तुमचो कितें प्लॅनिंग आहा की आमकां तुमी दितल्यात आमी तुमच्या बरोबर रावपाक जाय म्हणून सो हाजो अर्थ असो की ते प्रश्न करपाक लागल्यात हय भंडारी समाजाचे फुडारी भंडारी समाजाचे तरुण कार्यकर्ते आतां BJPक प्रश्न करपाक लागल्या की आमचे खंय आमचे आमदार कित्याक निवडून येना आमचे आमदार रावले ते म्हाका तेणी विचारलो न्ही की साळगांव मतदारसंघान तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे 67% आसलेलो बरोबर भंडारी समाजाचो लिडर म्हणया आमी जयेश साळगांवकार हो निवडून येयलो ना आनी 0.1% आसलेलो लिडर निवडून दिलो बरोबर कित्या खातीर तुमी कित्याक म्हाका आमकां विचारता इतक्याक लागून आमी ते भंडारीचे समितीन आमी आसा बरोबर म्हाजी घरकान भंडारी समाजाच्या महिला विंग आहा तेजी जनरल सेक्रेटरी आसा म्हणून तेंच्यांनी म्हाका विचारलो पळोवंक गेल्यार बरोबर न्ही पूण आमचें जे लिडरशीप आसा भंडारी समाजाची लिडरशीप आहा तेंच्यांनी एक जण म्हणटा ह्या समाजान दुफळी करपाक न्ही बरोबर पूण आमचो लिडर कोण तरी तयार करपाक जाय जो आमच्या खातीर झगडटलो आमच्या खातीर कांय तरी गोश्टी 4 गोश्टी करतलो हेज्या खातीर आमच्या पक्षान तें करपाक जाय दिलीप बाब थँक्यू व्हेरी मच खुबशे
तुमी सामकें मन मेकळेपणान ह्या मुलाखतीन उलयल्यात आनी तशेंच एक पॉलिटिकल लिडराचें वैशिश्ट कितें तो सरळ लोकां कडेन संवाद सादता आनी त्या भाशेन आज तुवें तुजें मतां तुजी भितरली तडफ तुजी तळमळ व्यक्त केली आनी हें व्यक्त करतना आपूण पक्षा बरोबर रावलो इतलीं वर्सां रावलो पक्षा बरोबर रावतलो हें तूं परत तूं सांगता हातूंतल्यान तुजी एक निश्ठाय दिसता तूं ह्या आमच्या कार्यावळीन आयलो आनी खूब सडेतोड विचारिल्ल्या प्रश्नाक तुवें सामकी मनमेकळी जापो दिल्यो म्हूण तुजे हांव उपकार मानतां धन्यवाद धन्यवाद. पळयत रावात गोमंतक TV.